अरे भाभी घेतला भाभी घेतला चल 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 पुढे 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 मॅडम हे पळोवंक शकता तुम्ही गांवकारवाडा होंडा हांगासर एवरीडे हांगासर प्रॉब्लेम जाता. ह्यो ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो बसीस असतात ते सांजच्या टायमार हो रूट नासतना पासून ज्यो गोंयच्यान मुंबय वयतात, पुण्या वयतात, ह्यो बसी एक्चुअली पणजे, सांखळे टू चोर्ला घाट ह्या वाटेन वचोंक जाय एक्चुअली बसी ह्यो. पण हो ल्हानसो एक रोड आसा गांवकारवाडा होंडा हांगच्यान, आनी ह्यो सगळ्यो बसीस ज्यो आसा त्यो हांगच्यान पास जाता. आनी तेका लागून तुम्ही पळोवंक शकतात की ही जी आमची गाडी दिसता तुमकां GA04W9000 ही आमच्या पर्या मतदारसंघाची आमदार आसा आनी ती आमदार खुद्द आयज गांवकारवाडा होंडा हांगासर ब्लॉक जाला. तुम्ही पळोवंक शकतात की कितलो टायम ब्लॉक जाला. कांय वेळ पयलीं आमच्या पर्या मतदारसंघाचे आमदार सकयल देंवन गाडयेचो फोटो घेतलेलो ब्लॉक जाल्लो म्हणून. आनी सध्या आता ही आमदाराची गाडी आसा आनी इतले दीस जाले ह्या गांवांत व्हडले व्हडले 14 टायरांचे लॉरीज येतात आणि हो जो रोड आसा तो फूल ब्लॉक करून उडयतात. पण आयज हांगासर पर्या मतदारसंघाचे आमदार हांगा एक ब्लॉक जाल्ले आसा. चल 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 भाभी आयज हो एक्चुअली हांगासर डेली हो प्रॉब्लेम जाता आनी कितलेशेच लोकांनी कंप्लेनूय केला. सो हाजेर तुमी कशें कितें पळयतात? आज हांव हांगा एक कार्यक्रमाक आयिल्लें गांवकारवाड्यार आनी हो विशय सदांच खबर आसा, खूब तेंप जालो हो विशय खबर आसा. फाटल्या दिसांनी आमचे माननीय जे मंत्री आयिल्ले मिस्टर मोविन गुदिनो तांकां आमी सांगिल्लें की ह्या रस्त्यार हो इशू जाता. येदो असो बारीक रस्तो हो आनी येद्यो व्हडल्यो येद्यो व्हडल्यो बसी, ट्रक सगळे ह्या टायमार इतली ट्रॅफिक जॅम जाता. दोन्ही बाजू तुम्ही पळयता अशीं घरां आसा, इतलो बारीक रस्तो, भुरगीं आसा, हें आसा. एक तर गाडी आयली जाल्यार दुसरी गाडी ह्या सुटपाक शकना. म्हणटकच हांव मागता तांचे कडेन आनी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितले बेगीन तांणी हांगा कितें तरी उपाय काडचो आनी आमकां हे जे पळय त्रास जाता आमच्या मतदारसंघान ह्या होंडा गांवकारवाड्यार ते मातशे त्रासांतले आमच्या लोकांक दूर करचे. कित्याक इट इज मोस्ट डेंजरस की येद्यो व्हडल्यो गाडयो येता, एक्सिडेंट जाता, इतले त्रास जाता लोकांक. सो हांव मागता की आमच्या सरकारान हाजेर बेगीनचे बेगीन लक्ष दिवन हें सोडोवपाक शकता. आयज आमी आसा गांवकारवाडा होंडा सत्तरी हांगासर पर्या मतदारसंघाचे जे आमदार आसा डॉक्टर देवेर हांणी हांगासर एक वॉल पेंटिंग पार्टी सिंबल आसा ते पेंटिंग करपाक हांगासर आयिल्लो. आनी हांगासर एक जेन्युइन इश्यू आसा म्हटल्यार हो जो रोड आसा हो एक गांवांतले एक गांवकारवाडा एक ल्हानशा वाड्या वयल्यान पास जाता. आनी हांगा तुमी पळोवंक शकतात की ह्यो ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मल्टी एक्सेल ज्यो गाडयो आसा त्यो गाडयो हांगासून ह्या रोडान पास जाता. एक्चुअली ह्या गाडयांचो हो रूट न्ही.
ह्यो ज्यो गाडी आसा त्यो मडगांव पणजेच्यान ज्यो गाडी येतात त्यो वाया साखळे चोर्ला घाट बेळगांव मागीर पुणा मुंबय हांगासर वचपाक. पण ह्यो गाडी आतां तो रूट अवॉइड करून गांवकरवाडा होंडा हांगच्यान येवपाक लागल्या. गांवकरवाडा होंडा कॉलनी थंयच्यान त्यो वचून मागीर केरी वाटेर मागीर बेळगांव रोटाक मेळटा. पण एवरीडे हांगासर प्रॉब्लेम जाता. कितल्योश्योच गाडयो हांगासर ब्लॉक जाता आनी कितलीशी वरांची वरां हांगासर ब्लॉक जावन उरता. तुम्ही पळोवंक शकतात की म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा की ल्हान ल्हान भुरगीं आसा ती कितलीशी ती सामकी रोडाक तेंकोन घरां आनी हेंची जी ल्हान ल्हान भुरगीं आसता ती रस्त्याचेर लायनी खेळटा. आनी हो एक व्हडली सिटी अशी न्ही, हो एक ल्हानसो वाडो आनी ल्हानशा वाड्या वयल्यान ह्यो ज्यो व्हडल्यो गाडयो पास जावपाक खूब डेंजरस आसता. कांय दीस पयलीं हांगासर एक इन्सिडंट जालो म्हटल्यार एक ट्रक आसलो तो डायरेक्ट घरान वचून आदळ्ळो. हे जे म्हाज्या फाटल्यान जे घर दिसता हे जे आतां बांदून काडले हे डायरेक्ट घरान वचून आदळ्ळो आनी एक रूम तेजो डॅमेज जालो. आनी परतून आतां तुम्ही पळोवंक शकतात की आयज हांगासर प्रत्यक्षान ज्यो आमच्यो पर्या मतदारसंघाचे आमदार आसा डॉक्टर देवेन आनी तेंच्यांनी प्रत्यक्षान हो ब्लॉक कसो कितें जाता तो ब्लॉकाचो एक्सपिरियन्स केला. आनी तेंच्यांनी आमी जेन्ना मिडिया तेंचे कडेन उलयली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलां की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिना जो आसा तेंचे कडेन आपूण उलयतली आनी हेजेर बेस्ट सोल्युशन कितें तरी काडटली अशें म्हणून आमकां सांगलां. सत्तरीच्या प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.